बीजेपी सरकार लोकांची मतां आनी निर्णयाक किकोत करता। पंचायत मंत्री माविन गुदिन्यान ग्रामपंचायतीच्या थारावां आड केल्ल्या वक्तव्याचो काँग्रेसीन निशेध केलो। ग्रामसभाच्या थारावांक व्हडलोसो वालोर ना हें स्वता पंचायत मंत्र्यान म्हणप हो संविधानाचो अपमान। माविनान खंय माफी मागची। कोळशावेल्यानय आलेक्सान सरकाराचेर बरोच फोग काडलो। फटींगपणां करचे परस खंय सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें। पयले सुवातेर ते रेजोल्यूशन पास केला ताका कांय अर्थ ना, कित्याक तेणी तो शब्द जो नॅशनलायजेशन म्हूण वापरला, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॅशनलायजेशन, सो वॉट मिनींग इट बिकम इन्फ्रॅक्शस. दॅट रेजोल्यूशन हॅज गॉट नो मिनींग वॉट्सएवर. Without consulting Gram Sabha, there can be no activity in the village. Gram Sabha आयकना जावप म्हळ्यार इज sort of dissent for the, it is working against the wishes of the people of that village, wishes of the people. 73rd constitutional amendment is very clear. It has got powers, it has given powers to the panchayat. No land can be acquired. All land that has been acquired for coal and its subsidiaries and whatever they want to do with the coal, let the panchayat minister dare to take projects without taking the Gram Sabha into confidence. And last if not the least, RPC Suddha. In 2012, when the BJP took over, they said that we will send the plan back to the Gram Sabhas, which they have not done. That means they don't care for the Gram Sabhas, they don't care for the people. As an MLA, I think Amgele Podeha, even now I call upon panchayats to take a resolution against the panchayat minister because of this statement. And panchayat kitya jayo. So we from the Congress party condemn the statement of the panchayat minister, and we do not, this is not unbecoming of a minister to make this statement. A government making a statement, minister means a government making a statement against the Gram Sabha. It is detrimental to the constitution, detrimental to the governance and detrimental to the people. कोळशाच्या प्रदूषणाचेर परिकार सरकारान घेतिल्ल्या भूमिकेचो काँग्रेसीन निषेध केलो. We want the government to come clean. Yesterday he has made a statement. He has made a statement that there is no pollution, and don't get misled. He also made a statement that he will come out with documents and come clean, showing that it was the Congress which facilitated the coal expansion. Why he is taking so much time? Tell him to come fast here. He is a liar. From U-turn he is a liar. They are used to making false statements, and they think that false statements are going to become Gobelin truth. I have given him documents to prove that what I said. I have given him documents. He is still not negated. He has not come clean on that statement only. He's taken letter that for environment ministry. Tejeri to clean ilna. He's become a master of putting point daldo. Public का सांगना तो. Public का paper चे statement दितो. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मोपा पीडीए हें एक मोठें स्कॅम आनी हे स्कॅम म्हूण पुरावे दाखोवपी कितल्योश्योच गजाली आरटीआय माहितींतल्यान मेळ्ळ्यात म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ऑनली संघटनेन टीसीपीचेर आरोप केल्यात. बेगोबेग हो प्लान फाटीं घेवचो, नाजाल्यार सगळ्यो गजाली एक्सपोज करतले म्हूण जीएफडीओन शिटकावणी दिल्या. मोपा नाका म्हूण जीएफडीओच्या आंदोलनान आतां आनीक एक नवो इशू मोपा पीडीएचो. पेडणेच्या काँग्रेसीन मोपा पीडीए नाका म्हूण आवाज काडले उपरांत आतां गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीनूय मोपा पीडीए आड आवाज काडूंक सुरवात केल्या. इश्यू घेवन ते मिडिया मुखार पावले. मुख्यमंत्री खंय तांकां मेळूंकूच सोदिना. तुय मोपा न्यू पीडीए करतात. ही पीडीए करची गरज कसली? ही जमीन सरकारान जर तर जीएमआराक दिल्या जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट करचो, केन्ना करचो, तो कॉन्ट्रॅक्टर व जीएमआर तो थारायतलो. सरकाराक पीडीए करची कसलीच गरज ना. हांगा एक मोठें स्कॅम आसा ही पीडीए मोपा पीडीए करपाक अशें आमकां दिसता. कित्याक जेन्ना ही जमीन लिजाक दितले ते लिजाक दिता तांचे कडच्यान ब्रायब घेवंक अशें दिसता. त्या भायर जेन्ना हायवे तावन
ओ मोपा प्लेटोक जो रस्तो करचो आसा त्या रस्त्या दोनूय बाजूक जी जमीन आसा ती जमनीची स्कॅम करपाक आनी थंय कॉन्क्रीट जंगल करपाक हाका लागून EPDA करतात अशें दिसता. जायते RTIचेर डॉक्युमेंट काडल्यात आनी आजून काडटा आनी स्टडी करता आनी आमकां without any doubt it is clear that the whole project is a big huge scam. आमी आतां सांगूंक सोदता सरकाराक वो करून चीफ मिनिस्टराक तशेंच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विजय सरदेसाय जो गोंयकारपण हाचे नांवान बोब मारतालो जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे तेन्ना ताणें U-turn मारलो. A final call we are giving today to this government that they stop this project. Otherwise, they are going to be exposed. All the scams. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. पणजे बालभवना कडेन कामपाल परेड ग्राउंडार आशिल्ल्यो 5 खोपी काडल्यो. कामगारांची झोपडपट्टी कितलोसोच तेंप ह्या सुवातीर आशिल्ली आनी एक एक करून वाडटाली. ब्रेस्तारा तांचेर एक्शन जाली. पुराय सुवातींतल्यो खोपी मोडिल्ल्यान थंयच्यो फामिली सध्या उक्त्यार पडल्यात. तांणी सामान सध्या फुटपाथार दवरलां. अशी कारवाय हे पयलीं थंय जाल्या. 10-15 दिसां भितर कोणाक तरी धरून परत थंय खोपी आशिल्ल्यो तश्यो उब्यो जातात. गिव एक ब्रेक.